नमस्कार, पळय प्रुडंट खबरो। 2018-19 वर्सा गोयचे खणीचे ऑक्शन अशक्य। डेडलायन चुकिल्ल्यान ऑक्शनाच्यो खणीच थारिल्ल्यो ना। 2019-20 जाल्यार जालें शाश्वती ना। फुडली 2 ते 3 वर्सां मायनिंग थंड। दीनदयाळ हेल्थ इन्शुरन्स स्कीमीक नवी इन्शुरन्स कंपनी थाराना। युनायटेड इन्शुरन्साचो कॉन्ट्रॅक्ट सोंपता। 3 नव्यो कंपन्यो इत्सूक, मात कोर्ट भरमसाट। सरकार जाता फाटी फुडें। 21,600 सागरी मैलांची परिक्रमा यशस्वी करून INS तारिणी पावली गोंयांत। नौदळाच्या 6 बायलां ऑफिसरांची इतिहासीक कामगिरी रक्षा मंत्र्याचे हजेरेंत येवकार। आनी कुडचड्यार खुन्याचे केशींत मुखेल आरोपी गुजरात पोलिसांनी उत्तर प्रदेशांत वचून उखल्लो। बायले सयत 4गांनी मेळून बसवराजाक मारिल्लो। बॉडी कापून उडयल्ली दूधसागरार जंगलांत। गोंयांत मायनिंग सुरू जावंक कितलीं वर्सां लागत कांयच खरेंपण ना। 2018-19 डेडलायन चुकिल्ल्यान खणीची पावणी अशक्य। केंद्रीय खण खात्यान 11 राज्यांनी पावणी प्रक्रिया सुरू केल्या, तातूंत गोंय ना। खात्यान हालींच 2018-19 पावणेक सविस्तर म्हायती मागिल्ली। 15 मार्चा उपरांत मायनिंग बंद जाल्ल्यान इतले कमी वेळांत गोंयाक म्हायती दिवप जमलें ना। पावणी, बिडिंग, EC क्लियरन्स पळयल्यार 2 ते 3 वर्सां सहज वचपाचीं। गोंयच्या मायनिंगाचें कांयच खरेंपण ना। 11 मायनिंग राज्यांबरोबर केंद्रीय खण खात्यान गोंयच्या खण खात्या कडेन 2018-19 वर्सा ऑक्शना खातीर म्हूण म्हायती मागिल्ली। मात गोंयचे खण खातें आनी सचिवालयातल्या सुत्रां प्रमाण गोंयान अजून खंयचोच मायनिंग ब्लॉक पावणे खातीर निश्चित केल्लो ना। 2018-19 वर्सा ऑक्शना खातीर मायनिंग ब्लॉक थारावपाची प्रक्रिया 2017 वर्सा सुरू जाल्ली। तेन्ना गोंयचे खणींच्या लिजांचे 2027 मेरेन रिन्यूवल आशिल्ले। मात अंदू 7 फेब्रुवाराक सुप्रीम कोर्टान गोंयची सगळी मायनिंग लिजां रद्द केल्ली। आतां इतले कमी वेळांत 2018-19 पावणे खणी थारावप शक्य ना म्हूण गोंयचे खण खात्यान केंद्रीय खण खात्याक कळयलां। खण खात्यांतल्या सुत्रां कडल्यानूच मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पावणेक खणी थारावपाचें काम अजून चालूच जावंक ना आनी हाका लागूनूच गोंय 2019 मेरेन ऑक्शनांत वांटेकार जावचो ना। सगळें सारके वेळा भितर जाग्यार पडलें जाल्यार गोंय 2019-20 पावणेंत वांटेकार जावंक शकतलें। तो मेरेन गोंयचें मायनिंग थंड। सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशा प्रमाण मायनिंग ब्लॉकांक नव्यान पर्यावरणीय मान्यताय घेवची पडटली। उपरांत बिडराक केंद्रीय पर्यावरण, रानां आनी हवामान बदल खात्या कडल्यान EC म्हळ्यार पर्यावरणीय दाखलो घेवंक जाय। EC घेवंकूच लागतात कमीत कमी 560 दीस, म्हणजे जवळ जवळ 1.5 वर्स। म्हणजे फुडली कमीत कमी 2 ते 3 वर्सां मायनिंग थंड। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी। दीनदयाळ हेल्थ इन्शुरन्स स्कीमीच्या कॉन्ट्रॅक्टाक नवी इन्शुरन्स कंपनी थाराना। सरकारान अजून निर्णय घेतिल्लो ना। युनायटेड इन्शुरन्सा बरोबर कॉन्ट्रॅक्ट सोंपला। सध्या तो 31 मे मेरेन वाडयला। आता 3 नव्या भौशीक इन्शुरन्स कंपन्यांनी स्कीमीत इंटरेस्ट दाखयला, मात कोट चडूच आशिल्ल्यान सरकाराचें थारना। प्रायव्हेट इन्शुरन्स कंपन्याक ह्या स्कीमीत एंट्री ना। ही इन्शुरन्स स्कीम सुरवातीक ICICI लॉम्बार्ड चलयताली। उपरांत पर्रीकर सरकारान पब्लीक इन्शुरन्स कंपनीची अट सक्तीची करून प्रायव्हेट कंपन्यो कडेक काडल्यो। आता भौशीक गुंतवणूक आशिल्ल्यो 3 कंपन्यो नॅशनल इन्शुरन्स, ओरिएंटल इन्शुरन्स आनी न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनीन दीनदयाळ हेल्थ इन्शुरन्स स्कीमीच्या नव्या कॉन्ट्रॅक्टाक इंटरेस्ट दाखयला। सुत्रां सांगता ते प्रमाण ह्या नव्या कंपन्यांनी कोट खंय बरेच म्हारग दिल्यात। एका फॅमिली कार्डाक खंय सुमार 9-10 हजार रुपया। सध्या सरकार फॅमिली कार्डा फाटल्यान 2,800 रुपया फारीक करता। हाका लागून सरकार सध्या नवी कंपनी थारावंक फाटीफुडें जाता। सध्या युनायटेड इन्शुरन्स कंपनी बरोबर कॉन्ट्रॅक्ट 31 मे मेरेन वाडयला। अजून स्कीम आमी एक्सटेंड केल्या मे पर्यंत 31 मे पर्यंत 31 चालू आसा ती। कितले फावट दिला एक्सटेंशन? आमी म्हणजे रिन्यूवल जावन 2 क्वॉर्टरली जाले आनी एक म्हयनो फुडें व्हेलो। एक्सटेंशन म्हणजे मार्चान केलें आनी एप्रिलान केलें, आतां मेन केलें 3रे फावटी। कारण इतलेंच की आमी नवी स्कीम जे रिटेंडरींग केल्लें आनी नवे स्किमीचे प्रोसिजर्स वाडोवपाचे, मातशें ती स्कीम बरी जावची म्हणून केल्ली। ताजो
4 कंपनी प्रिमियम तांणी आमकां कळयलो, पूण तो खूब प्रिमियम आसल्या कारणान सरकारान तें ही टेंडर तसोच दवरला विचार करपा खातीर, आनी त्या म्हणसर ही स्कीम फुडें चालू मे पर्यंत केल्ली आसा. तेन्ना लोकांनी आपले जशे प्रोसिजर्स कार्ड्स करपाचें आसा किंवा तांणी डायरेक्ट बी सगळें आसा तशेंच आसा, ताजो प्रश्न कांयच ना. पूण ही जी स्कीम जी आसा पयलींची ती तशी स्कीम फुडें चालू केल्या 31 मे पर्यंत. आनी कार्ड्स सुद्दां सेंटरान जेणी कोणी करूंक ना तांणी कार्ड्स करूंक शकतात. तशेंच सेंटर्स ऑल ओवर गोवा आसा. हॉस्पिटलांय जवळ 42 हॉस्पिटल्स जाल्लीं आसा, आनीक वाडपाचें आसा. तेन्ना ह्या स्किमीन बदल कांयच ना, आसा तशेंच जे पयलीं चलतालें तशेंच हें करून तें चालू उरलां. आतां मेरेन सरकारान इन्शुरन्स कंपनीक 112 कोटी फारीक केल्यात. तातूंतले 92 कोटी इन्शुरन्स कंपनीन वेगवेगळ्या पेशंटांच्या वैजकी खर्चाचेर फारीक केल्यात. गोंयांत 2,40,000 कार्ड होल्डर आसात. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. कळंगूट दर्यावेळेर महाराष्ट्रांतलो 20 वर्सांचो भुरगो बुडलो. नांव आशीश रामतेके. कळंगूट पोलीस स्टेशनार कंप्लेन रजिस्टर जाल्या. तो आपल्या आनीक 4 इश्टां बरोबर गोंयाक सुटयेक आयिल्लो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण एक मोठें ल्हार आयलें आनी तातूंतल्या दोगांक घेवन गेलें. एकल्याक लायफगार्डांनी साल्वार केलो जाल्यार दुसरो अजून मेळिल्लो ना. ताका सध्या पोलीस आनी कोस्ट गार्ड सोदतात. घेव एक कमर्शियल ब्रेक.